सगळीं उबी रावया. सुरवातीचे गायन गावया. परमेश्वर राजवट चलयता. A22 पान 11. A22 page 11. Let's mogaci Porumesmo razor coloita Tacera soglet mogaci Porțura ruzar survito Amco dev amce facuita Some staragia voita Apnaci bodizo voita Porțoranuțar surghițo Amco dev amce facuita Some staragia voita Apnaci bodizo voita Porumesvor razor coloita Tacera sogles mogaci Porumesvor razor coloita Tacera sogles mogaci बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावी Amen. सर्वेस्पर तुमचे सव्यासो तुमचे सगळ्यांचे ह्याची मिसाची भेट आमी पेटयता देवाक आर्गां दिवन काजराच्या वर्सा निमतान जोसेफ आनी फेलिसिया ट्रवासो देवान तांचेर तांच्या कुटुंबाचेर आनी तांचे बरोबर दुसरी आमची भावां भयणां आपल्या काजराचें वरस मनयतात तांचेर आपलो शुभ आशिर्वाद घालूंक हे मिसाचे भेटेंत मागुया. पवित्र भेट देवाक मानता तसली जावंक आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवन देवा लागीं आनी एकामेका लागीं पातकांचे भोगसणे मागुया. हांव पातकी सर्पत्वेदार देवाक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केलीं. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यान सदांच संकवार मारी सगळ्या दिदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. Amen. Somia, somia kakutko, somia, somia kakutko. Krista, Krista kakutko, Krista, Krista. Somia, somia kakutko, somia, somia kakutko. प्रार्थुया. जे कितें आमी मागूंक आयल्या ती आमची मागणी आनी गोरजो ओगेपणान बाबा मुखार दवरया. स्वर्ग पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा स्वर्ग आनी संवसार तूं चलयताय. तुजे पोरजेची प्रार्थना दुयेन आयकून घे आनी आमच्या काळार तुजी शांती आमकां फावो कर. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सव्यान पवित्र आत्म्याच्या आयकपणान जियेता आनी रासवर चलयता सासणाच्या सासणाक. Amen. हेब्रवांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणांनो, देवा लागीं मनशाचो संबंद सांबाळूंक
ताचे खातीर पातकां पासत दाना आनी योद्न सोंपून जण एकल्याक महायाज्ञिकाक विंचून नेमला. तो आपुणूच हुस्कोत देखून नेणारपणांत आनी चुकीन जियेता तांचे तो चुरचुरे करूंक शकता. ह्याच पासत पोरजेच्या पातकां खातीर तो योद्न भेटयता तेच परी आपल्याय पातकां पासत ताणें योद्न भेटोवंक जाय. हो मान कोणाकूच घेवंक जायना. आरोना परी देवान ताका आपोवंक जाय. तेच परी क्रिस्तानूय महायाज्ञीक जावचो मान आपणाकूच घेवंक ना, पूण जाणें ताका हो मान दिला ताणें अशें म्हणलां, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयज जल्म दिला. तेच परी आनीक एक सुवातेर ताणें ताका अशें म्हटलां, मेल्किसेदेका परी एकलोच एकलो याज्ञीक तूं सासणांक. आपल्या संवसारांतल्या जिवितान जेजून व्हडल्यान बोब मारून आनी दुखां गोलोवन आपणाक मरणांतलो वाटावंक जातालो. ताका मागणी आनी प्रार्थना केल्ली तेन्ना ताची भोगते पासत देवान तें आयकलें आनी देवाचो पूत जावनूय आपल्या कोश्टां वरवीं खालतीपणान कितें तें तो शिकलो. आनी बापान ताका सोपून केल्या उपरांत तो आपणाक खालती आसलेल्यांक सगल्यांक सोडवणेचें कारण जालो. आनी देवान ताका मेल्किसेदेका परी महायाज्ञीक म्हूण पाचारलो. देवाचें उतोरें. देवाचे ओडुका. आमचो जबाब. मेल्किसेदेका परी एकलोच एकलो याज्ञीक तूं सासणांक. परतून म्हणुया, मेल्किसेदेका परी एकलोच एकलो याज्ञीक तूं सासणांक. म्हज्या सोम्यांक सर्वेस्पराचें उतर हें, म्हज्या उजव्या हाताक बस, तुज्या दुस्मानांक हांव तुज्या पांयां तोला घालतां. जबाब. मेल्किसेदेका परी एकलोच एकलो याज्ञीक तूं सासणांक. सियोनाक तान सर्वेस्पर राजवटपेची बेटखाटी तुज्या हातान दिता. तुजें स्तोत्रां वरीं रास्ट चलय. जबाब. मेल्किसेदेका परी एकलोच याज्ञीक तूं सासणांक. जल्मांतान तूं राजा, पवित्रायेन पळजोलीत. फांत्या आदीं दोवा परी तुका हांवें जल्म दिला. जबाब. मेल्किसेदेका परी एकलोच याज्ञीक तूं सासणांक. सर्वेस्परान सोपूत दिल्लें उतर तो बदलचो ना. मेल्किसेदेका परी एकलोच एकलो याज्ञीक तूं सासणांक. जबाब. मेल्किसेदेका परी एकलोच एकलो याज्ञीक तूं सासणांक. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय. देवाचें उतर जिवें आनी सुडसुडीत. तें ताच्या काळजाचे वंत्रेक आनी चिंतनां पारखितात. सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पर तुमचे सव्यासो. मार्को परवणी जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. मोहिमान तुका सोम्या. एक दीस जुआंवाचे शीस आनी फारिसी उपास करताले ते समय कांय जाणांनी येवन जेजूक म्हणलें, जुआंवाचे शीस आनी फारिसी उपास करतात, पूण तुजे शीस करिनात ते कशें? आनी जेजून तांकां सांगलें,
लग्नाच्या पावण्याक न्हवरो तांचे सांगाती आसचो पर्यंत उपास करूंक जाता जायत. तांच्या सांगाता न्हवरो आसोसोर तांच्यान उपास करूंक जायना. पूण न्हवऱ्याक तांचे मदलो काडून व्हरचो वेळ पावतलो आनी तेन्ना तो दीस येतोच ते उपास करतले. धुवन तुटूंक नासलेल्या लुगटाचो कोपो पोरने आंगोस्त्राक कोण मारिना. मारीत जाल्यार नवो कोपो पोरन्या लुगटाची सुतां काडटा आनी फाळो व्हडलो जाता. नवो सोरो पोरन्या बुल्ल्यांनी कोण भरिना. भरीत जाल्यार बुल्लीं फुट्टलीं आनी सोरो व्हांवतलो आनी बुल्ल्यांचो इबाड जातलो. पूण नवो सोरो नव्या बुल्ल्यांनी भरूंक जाय. जेसू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान हे वगाणी तुका क्रिस्ता. पवमरीनो मेल्किसेदेका पुरी एकलोच एकलो ह्यातनीक तूं सासना सासना ह्या देवाच्या उतराच्या जाबाबाक आयच्या दिसाक ही दोनी वाचपाचेर नियाळ करूंक आमकां आपयता. खऱ्यांनीच जेजू व्हरतोता तो महायाज्ञीक जाची खबर जावं आदल्या करारान जावं नव्या करारान केलेली आसा. आनी उतरां जावं आदल्या करारांतली आमकां आयकूंक मेळ्ळ्या ताच्या पयल्या वाचपांतूय बी आयकूंक मेळ्ळ्यान. थंयसर हेब्रावांक बरयलेले चिटीचो बरयणार जेजूक की भाशेन हो एक मेल्किसेदेक जो आदल्या करारान महायाज्ञीक आसतलो देव मंदिरांत तो सेवा करतालो, योद्न भेटयतालो, ताका सोर करता आनी ताचे सारकिलो फुडाराक महायाज्ञीक येवचो आसा जेजू तो आमचो सोडवंडार तो हें हेब्रावांक बरयलेले चिटीचो बरयणार आमकां सांगता. एके भाशेन मेल्किसेदेकाक आनी जेजूक तो सोर करता. तांचें कार्य, तांच्या मिसांव, तांच्या वावराची तो तोखणाय करता. आनी जे परी मेल्किसेदेकान आदल्या करारांत योद्न भेटयलो महायाज्ञीक असो देव मंदिरांत तो वावुरतालो तेच भाशेन जेजू महायाज्ञीक आपल्याच जिविताचें बलिदान करता. आपल्याच जिविताचो योद्न ह्या खुर्साचेर तो भेटयता हाचो उगडास करता. पूण हे सगळे जेजू महायाज्ञीकान खालतीकायेन मानून घेतले आनी तातूंतल्यान ह्या योजना वरवीं आमकां आपले कुरपेन भरलीन आमकां आपले आशिर्वादान भरलीन. आयच्या शुभ वर्तमानान भावांभयणो फारिसेव धर्मशास्त्री जेजू सरचे येतात आनी ताका सांगता तुजे शीज उपास करिनात. जुवांवाचे शीज करतात, आमचे शीज उपास करतात ते कशें? कित्याक समूर्त आमकां सांगता उपास करूंक जाय, उपास पाळूंक जाय, पूण तुजे शीज करिनात. आनी ते वेळार जेजू भावांभयणो रोखडोच आपल्या पाटलावधारांची आपल्या शिसांक एके भाशेन आपणा शिसांक फारिसेव आनी धर्मशास्त्र्यांक तांकां ताचो जाबाब दिता. आपल्या शिसांक राखता, सांबाळटा. ही टेक्स अप फॉर हिज डिसायपल्स, फॉर हिज अपॉसल्स आनी जाबाब दिता. आनी हो जाबाब एके भाशेन आपल्या आसण्याचो जाबाब तो. कित्याक जेजूचे आसणे आमकां खुशालकायेची घडी, जेजूचे आसणे आमकां आशिर्वादाची घडी, जेजूचे आसणे आमकां कुरबेची घडी. कित्याक जेजू महायाज्ञीक असो हो योद्न भेटयता आपल्या आसण्या वरवीं आमकां आपली कुरपा आनी आशिर्वाद फावो करता. देखून जेजूचे आसणे एकदम गरजेचे. देखून जेजूचे आसणे तुवें आनी हांवें भोगचें आसा. देखून जेजूचे आसणे तुवें आनी हांवें अणभवचें आसा. कित्याक महायाज्ञीक तो आमचे खातीर हो योद्न ताणें भेटयला आनी आपल्या आसण्या वरवीं आमकां आपली कुरपा, आपली खुशालकाय तो आमकां फावो करता. आज ही मिसाचे भेटेंत आमी वांटो घेता आसतना मेल्किसेदेका पुरी याज्ञीक तूं सासना हें आमी ओळखून घेवया. जेजू तो महायाज्ञीक जो कालवार दोंगरार खुर्साचेर उमखळून आपलोच बलिदान, आपलोच योद्न ताणें भेटयलो. तो दिसा दिसपटी मिसाचे भेटेन ह्या आल्ताराचेर येता आनी आपलेंच समर्पण, आपलोच योद्न तो आमचे खातीर, आमकां जिवीत मेळचे खातीर, आमकां आपलो आशिर्वाद आनी कुरपा मेळचे खातीर भेटयता. जाल्यार भुक्तीपणान मिसाचे भेटेंत वांटो घेवया. हो योद्न देवाक मानता तसलो जावंक आमी आदार मागुया आनी आमचें सूख आनी दूख सगळें जें कितें आमचें आसा तें पवित्र मिसाचे भेटेंतल्यान
ह्या योजनांतल्यान देवा बापाक उबारुया, देवा बापाक भेटोवया आनी जेजूचे आसने बघून ताची कृपा ताची खुशालकाय अनुभवतली आमकां मनशां कर म्हूण हे मेसाचे भेटेंत मागुया. भेटवणेक आमी गायन गावया C3 आमची सगळीं गुपीत चित्रां पान 19 C3 पेज 29. आमची सगळीं गुपीत चित्रां आमची सगळीं गोडती दुखां आमचे रावडे आमची काळजां येसूका भेटोय धांवल्या तुजे भेटे बोरी सगळे सामूक आमी उड्याचे कुडके तोशे सामूक सोऱ्याचे देबे हेच कोतकोतीत आमचे हावडे. म्हज्या बाबा म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. तुमचे असले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र वेच्या दावा सर्वेस्पर मानून घेऊ. सर्वेस्परा जितले पावटी आमी हे बोलयेचो उगडास धरून समारंभ करता तितले पावटी आमचे सोडणेचो वावर तूं चलयताय. देखून ह्या पवित्र गुटान फावो ते परी वांटो घेवंक आमकां निर्मी म्हूण आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सव्य असो आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वैवश्य आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थाय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय नितीन ताका शिक्षा दिली पूण क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं दोयेन ताका सोडयलोय. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दलबार तुजी थोर महिमा वाकणटात. तांचे सांगाती आमचे थाळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उंच सर्गी तुका सोय सोय. बाबा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदिणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण ससुकवेचे आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपली आश सांग दिलो आनी म्हळे हो तुमी समीस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच आनी काल्स घेतली तुका नवी आनी दिन वाचलो. ती आपली आश सांग दिली आनी म्हळे तुमी समेज घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रोगत पातकांचें बोगसण मेळचें तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात.
Pavarta Sagut Purgatiam, Chisumelo, Chisu Chivonsala, Chisunovian Yetolo. Bapa Chisucha Mordansoni, Punochivon Puransami, Bokti Punu Gras Kurtam, Anochivita Zundan, Sadrunichi Kals, Tukas, Samarpita, Tuchi Mukariung, Anituchi Sevakur, Amka, Favokele de Kunamituka Din Vasta, and Jesuchi Kuda Nirogot, Shutoliama Samestang, Povitratme Vervek, Time Kurmana Minumrutain, Makta, Survispra. आके पृथ्वीचेर विस्तारले तुझे पवित्र सभेचो ग्रास कर आणि फ्रांसिस आमच्या बागयोन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वडय पुनर्जीवनपणाचो बोरवांचो धरून मेल्यांत ती आमच्या बाबांबरींची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरसडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची हे पवित्र मिसाचे भेटेन आपापल्या घरांनी रावून वांटो घेतल्यांची दया कर म्हण आमी मागता अंकवार मारी देवाचे माई सांगाती तिच्या पोती भाग्यवंत सुजय भाग्यवंत धोरण घेता आमचो आस्कारी भाग्यवंत मिंगेल आनी सर्वकांनी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या शिशु वरवीं त्या शिशु सांगता त्या शिशु थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवीदार बापा सर्वंधन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक मिल्की सदेका पुरी एकलोच एकलो याज्ञीक तूं सासणा सासणांक खऱ्यांनीच जेजू जावन आसा तो महायाज्ञीक जो आमचे खातीर दर दिसा आपणाकूच मोडून ह्या उंड्या सोऱ्यांत आमकां तो वांटून दिता हें बलिदान तो आमकां फावो करता मिसाचे भेटेंतल्यान तो आमकां आपली कृपा आनी आशिर्वाद फावो करता ताचे आसने आमकां देवाचे कृपेची खुणां खुशालकायेची खुणां देखून ह्या वेळार असल्या साबार देवाच्या बरेपणा खातीर उपकारी काळजान दिनवाशी मनान जेजून शिकयलें प्रार्थन बापाक उबारून बरोबर म्हणया आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां यो तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांशान ओतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जे येता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक सोम्याची शांती सदाकाल तुमचे सोवी आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूट देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूट देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटा ती शिडीच्या जेवणांक पयलीं सगळीं आमी सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली
क्रिस प्रसाद वेडार आमी गायन गावया मोच्या देवा तूं सोर बरो D27 560 आणि 1 D27 पेज 61. प्रार्थूया. देवा आमच्या बापा, तुवें आमकां एकाच सुर्गीच्या उंड्यान दादोशी केलाय. तर एका काळजाची आनी एका मोनाची आमी जावच्या. आमची मोनां आनी काळजां तुज्या मोगाच्या आत्म्यान भर. आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सगळे आसूं. सर्वपत्वेदार देव, बाप आनी भूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. शेवटाचे गायन गावया F12 कुशाल काळजां पान 9 आनी 1 F12 पेज 91. एकटाय जेन्ना आमी वाडून घेतला उंडो सोरो एका साड्यार आमच्या देवा कुशालकायेन दिनवास गायलो. देवा मुंदी
कुशल